काँग्रेसीक सोडून भाजपात प्रवेश केल्ल्या 8 आमदारांक वर्स जाले। ह्या आमदारां भितरल्या खंयच्या आमदाराक मंत्रीपद मेळटले ही चर्चा तशी वर्सभर गाजली खरी, मात वर्सा उपरांत लेगीत 8 पैकी एकल्याच्याय नशिबान मंत्रीपद ना। काँग्रेसीकडे गद्दारी केल्ल्या आमदारांचो खंय भाजपात सध्या कचरो जाला, तांकां थंय रेस्पेद ना असो थोमणो गिरीशान मारला। ह्या लोकांनी हे गद्दार ते 8 जाण गेले ते गद्दार, आणि ह्या गद्दारान फक्त लोकांकूच न्ही तर गोंयच्या जो एक विश्वास देवा वयलो जो आसा तो देवा वयलो विश्वासचा खिंडार हाडपाक हेणी आयज देवांचेर सुद्दां हल्लो केल्लो आसा। म्हणजे हेणी देवा मुखार वचून सोपूत घेतलेले सगळ्यांनी की आमी पक्ष केन्नाच सोडपाना म्हणून। महालक्ष्मी देवळान गेल्ले आनीक बांबोळी खुर्सा कडेनय गेल्ले, आनी तेजे नंतर आमी परत परत हे सांगलेलें पूण जे पळय देवाक फटयतात तांकां लोकूय फटयतले आनी सगळे फटयतले। आयज पयलीं म्हणजे इमिजिएटली कळ्ळें की ज्या पक्षाक वचपा खातीर हेणी देवांक फटयल्ले थंय आयज तो कचरो जाल्लो आसा तेंचो। तांकां म्हणजे तांकां आयज मंत्र्याचे हितून कॅबिना वचपाक सुद्दां येना, म्हणजे अशी परिस्थिती आयज तेंची जाल्ली आसा आनी हाज्या वायट परिस्थिती तेंची जातली येणाऱ्या काळांत। 8 आमदारांविशींची अपात्रताय याचिका बेगोबेग निकालात काडची असो मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोय खंडपीठाचो आदेश आसून लेगीत याचिका निकालात काडपाक सभापती रमेश तवडकर OPSC थारला अशें गिरीश म्हणटा। आय हॅव ऑलरेडी रिग्रेटेड द डे दे लेफ्ट एंड वी फाइल्ड द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन ऑल्सो। नाउ दे आर पुटिंग अ प्रेशर ऑन द स्पीकर ऑफिस इज बीइंग यूज्ड। No, on my matter they have not even issued the notices despite the High Court order. They don't respect anybody, even the High Court they don't respect. Honorable High Court on my petition has given the directions to the speaker to expedite the matter, and they have decided that within the time limit set by the law says within 90 days. That means they do not respect even the law and the judiciary. तांकां कोर्टाचें पडलें ना आनी तांकां कायद्याचें पडलें ना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।